सांगपाचें म्हणजे कर्नाटकान आपले जे पुराय कळसा प्रकल्पाचे काम जे आसा हे पूर्ण केल्लेले आसा आणि उदक जे आसा ते आता कणकुंबीच्या माध्यमांतल्यान मलप्रभेन वयता। आता परते त्यांच्यानी भांडुरा प्रकल्प जो आसा त्याचो टेक्निकल अप्रुव्हल त्यांना मेळ्ळेले आसा, तर त्याचो वापर करून नेर्शे गांवांत त्यांच्यानी एक युनिट जो आसा आपलो सुरू केल्लो आसा आणि हांव त्या वाठाराक जेन्ना भेट दिली तेन्ना म्हाज्या नदरेक थंय व्हडली व्हडली पायपां जी आसा ती दवरलेली आसा हाडून, आणि सरकार जे कितें सांगता ते स्पष्ट ना, कारण तेंच्यांनी थंय कोणाक धाडूकूच ना, ते कोण वचत ना थंय, आणि जेन्ना वचना तेन्ना ते हवेत बार मारपाची जी ते करता तेंचे अधिकारी ते पुराय चुकीचे आसा। नेर्शे गांवांत जर गेले जाल्यार नेर्शे गांवांत सध्या जे व्हडले फॅब्रिकेशन युनिट थंय इस्टाब्लीश जाल्लेले आसा, ते युनिट जे आसा ती व्हडली पायपां जी आसा किंवा उदक हाडपा खातीर मलप्रभेच्या पात्रांत तेंच्यांनी जे प्रयत्न चलयलेले आसा ते दिश्टी पडटा। सरकार कित्याक सुस्ती आहा सर, कित्याक दिसता? सरकार कशें आसा न्हू, ते सांगतात की तो वाठार जो आसा तो कर्नाटकान येता आणि कर्नाटकान येता म्हणून आमी तांकां आडोवपाक शकना, पूण अशें आसा की जेन्नाय खंयच्या अभयारण्याची राष्ट्रीय उद्यानाची जागा जेन्ना एखाद्या प्रकल्पाक जाय आसता तेन्ना तांकां केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी मेळप गरजेचें आसा। गोंय सरकारान आपलो दावो जो आसा तो तेंच्या कडेन मांडलेलो आसा आणि तांकां दिसता की केंद्र सरकार जे आसा आपणाक झुकते माप दिताले, म्हणून ते ह्या प्रकरणान म्हाका दिसता की सुस्तेपणा करता।